अम्मा हांगा तर ब्रेकफास्ट रेडी करता सर कसं करता ताजी शेवई करी बॉम्बे शेवई हांव वचना मार्केटाक वता सर फाल्यां मार्गशिशाचें उद्यापन आसता तर ताजे खातीर म्हाका आतां मार्केटाचो सामग्री पुरो हाडचें आसा पळया आदी हांगा पुरा पयसून लिस्ट करता सर बरं हांगा दिसता सर वॉट्सॅपान तू ते चेंबूर मार्केट या पुरो निमगे आता केली पण भाव कितलेच करून हांगा फ्रूट आनी केळां घेतल्या पेपर प्लेट्स आनी पुरो घेतल्या हांगा नारळूय घेतल्या हे व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुढे जाणं की गुड मॉर्निंग घंटे जल्द 7:49 आता जस्ट उठेला म्हाका 8 घंटे क्लास आसा तर चावे केला वा अम्मा आनी शुभदा न्हिदल्या ती कसून थंड सांगा हांव मेगा सेटअप हांवें करून दवरलो च्या रेडी केला म्हळ्यार थंडीन तसना अशी म्हळ्यार ती ताळायची केळ्यां जाता आशिल्लें मागीर ब्रेकफास्ट हाका पळय आतां कसं करता करून अम्मा आतां मागीर हांगा क्लास जाल्या आजी मागीर वापस क्लासीस म्हाका सांजवेळची क्लास म्हाका आतां सकाळीं घेवका म्हळ्यार कसं करता मागीर एक स्टुडंट आल्या एनुअल डे आसता तर आतां हांगा अम्माय उठयली आतां गुड मॉर्निंग अम्मा हांगा तर ब्रेकफास्ट रेडी करता सर कसं करता ताजी शेवई करी बॉम्बे शेवई हो बॉम्बिनो शेवय ओके तर हांगा बॉम्बिनो शेवय आसा मस्त दिवस जाला शेवय फंडान दिलें ओके तर हांगा पळय आमची केली स्टायल उर्दा दाळी सासम करबेयो आनी बेडगी मिरसांग घालून फंडा खातीर रेडी सुपर तर आतां बॉम्बिनो शेवय घालचें आनी तूं लायक करून भजूचें ताजे मागीर हून उद्दा कोर न्हू ताजे वयर रकोचें तूं हून उद्दा केला अच्छा ओके ओके हे मजा येता खावच्याक आनी तो वेजिटेबल पुरो घालून आनी केल्याक जाता एक नंबर जाता शेविंग घाला लायक करून हाका चिक्क्यात भाजूया सुपर तर मीठ आनी साखर घालचें हांगा शेवय रेडी जालें आतां चलो आतां हांव ब्रेकफास्ट करता म्हाका 10 घंटा क्लास आसा खाऊन जालें फस्ट क्लास जालें आनी हांगा आतां बैसून अम्मा आतां रंदप करता सर रंदप खातीर पुरो आतां रेडी केला हांगा आज कसं करता सर आज बीटरूट सांग आणि पुलावराचे उपीट करता अच्छा डाळी आनी दाळी शीत नाव आहे सीत चपाती बीटरूटा सॉंग रेडी जाला ओके हांव पळयनीची म्हाका गोतू ना बीटरूटा सॉंग रेडी जाला पळया हुना हुना बीटरूटा सॉंग क्या बात है एक नंबर आतांच न्हू हांव वचना मार्केटाक वता सर फाल्यां मार्गशिशाचें उद्यापन आसा न्हू तर ताजे खातीर म्हाका आतां मार्केटाचो सामग्री पुरो हाडचें आसा पळया आदी हांगा पुरा पयसून लिस्ट करता सर लिस्ट बरं हांगा दिसता सर वॉट्सॅपान तू ते पळोवन हाडी कसं नेवका हळदू शेवंती आसता ताजी वेळ अच्छा हळदू शेवंती हय, ओके ओके जय सुटी सुट्टी फुलं तर हांव आतां भायर सरला हांव आतां चेंबूर मार्केटाक वता सर आनी हांगा हांव पावला चेंबूर मार्केटाकय आनी हे चेंबूर मार्केटा रोडू बापरे पुरा कडेन खोंडून दवरला ते हे चेंबूर मार्केट या पुरो हे पळय हांगा पुरा मेळटा पळय आतां म्हाका फस्ट बायक दवरचें आसा पळय आतां खंय दवरची कर न्हू हांगा पुरो आसा घेवया थोडो थोडो घेवया आतां तर हांगा मार्केट आयला आतां हो बाईक कहीं पार्क केला हांगा पुरो मेळटा केलीपणांनी पुरो निमगे आता केलीपणा भाव कितलेच करून होता हांगा केली का पता कितने है 15 नहीं डजन कितने का 15 रुपये का एक है ना डजन कितना 180 हाँ 180 बहुत महंगा बोल रहे हैं है ना केले का पता कैसा है 15 वाला है 20 वाला है मस्त मारा गया संग ऐसा मिलते ना मेरे को 1 डजन चाहिए आप मेरे को प्रॉपर भाव बताओ कितना है करके भाव कम करेंगे चलो 2 रुपये कम कर देंगे हां हांगा आतां फ्रूट आनी केळां घेतल्या बापरे कसन म्हारग जाला हांगा आतां हे मार्केटाक केन्ना म्हारगाची ते मागची अंगडी दाखोवन हांव पेपर प्लेट्स आनी पुरो घेतले हांगा आतां म्हाका वेणी आनी पत्री आनी ते पुरो घेवचें आसा नारळू घेवचें आसा नारळू घे न्ही हांगा नारळू घेतले आनी हांगा पुरो सामान घेवन जाला आमगेलें आतां हांव घरा कडेन म्हाका वेणी आनी पुरो घेवचें आसा बाकी पुरो जाल्लें थोडे फार जाल्ले आनी पळयात सामग्री पुरो घेवन जाल्ले हांगा शुभदाला आनानी आम्हाला घरकडे होतं तसं म्हळ्यार तांगेल्या घरकडे फाल्ले उद्यापन आसा न्हू तर ताचे खातीर हें पुरो सामान हाडलें नारळ आनी पुरो हाडलें आतां तेंची तांगेल्या घरा कडेन दवर न्हू मागीर हांव घर आमगेल्यांक पळय झाड कट करता हांगा
हो 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 जस्ट आता घरकडे आयलो आणि पुरं सामान हाडला झालं पुरा शॉपिंग शॉपिंग जाल्लें मागीर इतलो वत्तान मागीर हालतय खराब जाल्ली आप वय पाप म्हणल्यार कितलो काळो जालो पळय एक दीस होता गेला काळ जातो वय कसं इतलो वत आसा हांव फुल स्लीव्स घालून तिथला आयला पण मागशी तू लायक कोण विटामिन डी खा चल आता जेवूया हय हय बद्द सांगता तो जेवया आता मस्त अम्मान मेगल फेवरेट केला फेवरेट कसं म्हणत तसं पनीर का पराठा या पळ्या पनीर स्टफिंग होय 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 म्हळ्यार कसं म्हणता पयरच ना ते दूधच ना वायट जाल्लें दूध वायट जालें आमगे पनीर करी येतं सुपर तांकां चपाती कोण दवरल्या हांगा पळया फ्लावर भाजी कोण दवरला ताजी मागीर दो हो 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 बिटरूटा सॉंग तोंडान दूध आयलें आनी दाळी ओट्टून न्हय सुपर लागता न्हय बिटरूटा सॉंग आनी शीत सुपर दाळी ओट्टू लायक करून खावचें चलो आमी पुरो जाणांक आतां जेवता ती आनी एन्जॉय करता प्लेट आवडला आता जेवया टावळा येताना आसतना फूल कसं ना हाणी आशिल्लें तर ताजे खातीर आतां फूल मार्केट जावन घेतलें हें आमगेलें वेणी सुट्टें फूल केळें पुरो हाडलें आनी हांगानी आम्मात म्हाका च्या करून दिता तसो च्या पिवचें आनी फाल्यां अम्मा काही म्हळ्यार हांगाय मार्गशिशाचें उद्यापन आसा ताजे खातीर अम्मा सांगत आतां हांगास पयलीं तुमी ते केलें न्हू आज पांय उद्यापनांक करचें सूर्य हांगा केला न्हू म्हणून उद्यापनांक करचें तशी Later that same evening. फायनली हांव गॅस काडून फूल चकाचक जाला फाल्यां खातीर होय फाल्ले मार्गशीर्ष पूज की हाक पळोवचें येतात की कसं म्हण काढलं हे म्हाका कसं पळोवचें तर म्हाका मस्त दिवस जागून हांव गॅस काडणी असेल ताजे खातीर हांव लायक वचून काडया घाण दिसता आशिल्लें वगी काढले हांव इतले दिवस देखून सांगताच हेअर कट करून यो वचून वय आतां चिके विंगडच दिसता न्हू आतां चकाचक चिकनू दिसतात फाल्यांची पुरो तयारी केल्या ही गेल्या अम्मागेर कडेन उद्यापन आसा म्हळ्यार मस्त लोक येता आसा ती 30-35 जण येतात केन्ना पुरो जाण येता ती आनी मस्त व्हड ग्रँड म्हळ्यार भजन आरती मागीर रात्री जेवण पुरो आसा वर्सान तूं एक पाटी आमगेल्या घरकडे पूज असता सो भाई त्या दिवसू आणि भाई आम्ही गमत करताली ती आनी मागीर आम्हाले घर कडेन आसा आतां आमू घर कडच्यान गेल्या ते तिका उद्यापन करचें आसके ताजे खातीर तिका सोण आयलो मागीर वापस येतली ती काल तुमकां सांगिल्लें काल म्हगेल्या फ्रेंडाल 12 आयलेले 12 वरण न्ही 12 तेंची तुमकां कळ्ळी ना मिक्सचर ऑफ कोंकणी अँड कसं ना हिंदी सो 12 आशिल्ली ना काली आज तागेल्या घरकडे सत्यनारायण पूज आशिल्ली हय आतां आमी तेंची वचून आयली आतां आनी लायक कोण जेवून पुरो आयले फुल्ल लायक आशिल्लें जेवण आनी लायक करून प्रसाद खावन आयली ती आतां आमगेल्या जाल्ले आतां वॉक करता आशिल्लें आमी ग्रावंडारी हय वगैरे कडेन वता ती तादी आनी फाल्यां वग्गी उठोवचें आसा ओके थर्सडे आसा पुरा काम फूल करता हेक्टीक डे फाय कामय आसा प्लस मागीर सांजवेळ पूजा आसा हय सो फूल हेक्टीक डे फटाफट पुरो कर तर घरकडे येऊन हांव थोडं आतां ब्लॉग एडिट केलं ही वचून न्हिदली ती का थाकलेली करून तो हांव ब्लॉग एडिट केलं अपलोड करून सोडलें आतां 1:15 जालो म्हाका हांवें न्हिदता आनी फाल्यां म्हळ्यार म्हाका वगी वचचें आसा तर आयचें काम जालें आतां फाल्यां व्हड दिवस आतां फाल्यां तुमी पुरो ब्लॉग पळयता रावा फाल्यां इंट्रस्टींग ब्लॉग आसतले आनी एन्जॉय करा चलो आता वीडियो हांगा एंड करता तुमकां परत जाणां की आमगे वीडियो पसंद आलेली प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल गुड नाईट बाय गाइस टेक केअर